Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Congress party leader Advocate Carlos Ferreira has claimed that there is a fraud in the sale deed of the Old Goa property because the signatures of the original owners in some pages have been forged. सांगता की ते सगळे एप्लिकेशन गायले ते परमिशन मागपा सगळे फ्रॉड दोगांचो दोग जाणांचे सिग्नेचर दाखय दोन जाणांचें नांव दाखयता सिग्नेचर एकल्याचो आनी आमी दोगांयनी म्हणलो दोनी ओनर एंड कंप्लेंट गायला सांगपा तेगे सिग्नेचर न्ही जे मारिया द गोवे पिंत आनी दुसरी लिझेत आब्रियो द गोवे पिंत तेगे भयण ती दोगांयची कंप्लेंट ती सांगपा हे आमची सिग्नेचर न्ही म्हूण सो हेजेर सामको रेस्ट जाता ती ही सगळे फ्रॉड करून सामकें आयकून घे 2015 सेल डीड जाल्या 2016 एप्लिकेशन कायल्या पंचायतीक कन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन करूं जाय म्हणून आनी सिग्नेचर आसा ती बोलते मनशाची सिग्नेचर ही सिग्नेचर ओनराची न्ही कोण सांगू जाता ती ओनराचें न्ही फकत ओनरान आनी ओनर आयलो मेळ्ळो आमकां ओनरान म्हाका कंप्लेंट दिल्या आमी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनान लॉज करतले आतां आमी कंप्लेंट पासून पंचायतीन दितले हे सगळे डॉक्युमेंट लावन RTIन हाडले ते डॉक्युमेंट पंचायतीन पासून दितात आमी कंप्लेंट सांगपा ही फ्रॉड केली म्हूण सेल डीडाचे सिग्नेचर टॅली कर तूं एक्सपर्ट नाका हैदराबादा धाडूंक नाका सिग्नेचर सामको डिफरंट आसा ते प्रमाणे तुमी रिवोक करपाचे FIR रजिस्टर करपाचे पुलिसीक FIR रजिस्टर करपाचे आनी प्रोसिक्यूट करपाचे सेक्शन आमी लायल्या थिंगा 465 कित्याक फॉर्जरी 471 कित्याक ते डॉक्युमेंट कोडोन ते फॉर्जरी म्हूण ते डॉक्युमेंट यूज केले आनी 419 इम्पर्सनेशन चिटींग बाय इम्पर्सनेशन आनी सेक्शन 420 चिटींग सो आमी हे सेक्शन लायल्या विथ सेक्शन 34 कितले आहात ते आमी नेणार. Meanwhile, the Old Goa Panchayat has revoked the license of construction. The Panchayat authority stated that they will fight for the heritage land till the structure is demolished. सिपीतल्यान आमकां रिवोक करचें म्हणून तेंच्यांनी हें दिलां तशें आमी केलें रिवोक हांगा हरील डिनर जशें हे आसा स्टेप्स वायज इन्स्पेक्शन करतले इन्स्पेक्शनाचेर आतां तो इलिगल जालो स्ट्रक्चर लायसन्स तेजे रिवोक जाले की तो इलिगल स्ट्रक्चर जालो सपोज तेणी आता समज चॅलेंज केले तुमचे रिवोकेशन ऑर्डर मागीर रिवोकेशन ऑर्डर चॅलेंज केले जाल्यार आमी स्टँड बाय आहा आमी फायट करतले तुम्ही फाईट करता पंचायत फायट करतले till it gets demolished. Citizens for Old Goa said that they don't trust authorities and need clarity on the demolition. आमकां अजून इन रायटिंग काय मेळलेलें ना ताका आमी सांगलेलें की रिवोकेशन काडटा पासून जाल्यार ताका लूप होल दवरनाका नाका म्हणून वी हॅव टू सी द ऑर्डर कशी काडला ती कितें घातला ग्राउंड्स बेश्टी काडला जाल्यार इट कॅन बी चॅलेंज आमी लास्ट टायम सांगलेलें तांकां एट द एंड ऑफ द डे आमकां डॉक्युमेंटेशन तुम्ही करा आमकां एज अ कॉमन मॅन म्हाका फक्त तो इलिगल स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावपाक जाय. See, I think the basic issue over here is of fraud. See, when they have manipulated the documents, they have shown the structure to be 397 square meters, existing plinth of 397 square meters. They have made documents from the government department. Now that is the fraud. Now if that fraud is not corrected or not brought to notice, then definitely the panchayat would have no other option but to grant the licenses. You understand what I'm saying? If the documents show that their structure is illegal, the panchayat has no other options. So we have to target the fraud committed by these people first. All the officers involved in this fraud have to be booked. FIR has to be lodged against these people, and that's what I think action will have to be taken on that front. Kumbar Jua leader Rohan Harmalkar stated that the citizens will show the authorities their place during the upcoming assembly elections. तू पंचायतीक स्पेसिफिक टायम भितर इतके भितर करचें डेमोलिशन अशें पळय सगळ्यांनी टायम दिवन सगळो टायम जाला काबार आतां लोकां कडेन पासियन्स ना आतां इलेक्शनाचो टायम मोटिंगाचो टायम लोक सारके हांकां जागो दाखयतलो लोक जागो दाखयतलो आपलो जागो खंय आसता पळय तो हांव जाल्यार अशें म्हणूंक सोदता.